देवान रुतलेल्या संसारान मोनीस आपल्याक जायते कोत्ता नासलोलो दुकान जी येता असलोलो वचारांनी मोडटा नासलोलो जेवणाक पादिशेर असलोलो मोजेन दिसाता नासलेल्यांक आदार दिवंक कोण फुडें सोदता जायतो तेंप एका तार म्हणोक हांव म्हज्या मोनान आसलो चिंतून सगल्यांक आमकां एका देवान रुचल्या हांव नोको कित्याक चिंतिना मातून ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें दिलें तें म्हाका पावलें मुटला जेजून जिविताची तुमकां जाणवाय मेळोंक पवित्र पुस्तकियांत वाचून देवान दिल्ली कूड तूं वापरून काम करून वजारांनी जोडटा गोंयांत हॉलिड्यांक वेताणा वराक लाखांनी तूं मोडटा काजार जावं बालतीम कोमियावन जेवणाचो हिशोब तो नासता गिरेस्तांक जाय तेंचे वयले नासलेल्यांक विसोता गोंयांत हॉलिड्यांक वेताणा हांव सांगता तें मोनान दवर अनाथ आश्रम जावं तें आजिल ह्या घरांक पयलीं वचोन भेट कोर आमचे लागीं कितलें आसल्यार मनशाचें केन्नाच जायना बोर गरिबांक आतुकलोन डोनेशन दिवपाक थोड्यांच्या हात पांयांक सुंटा जोर तुवें जोडलेल्या दुडवांनी गोंयान व्हडले बोंगले बांदता घरान फर्निचर एसी घालून घर तुजें सोबीत नेटोयता तुजे पोती सावन दाखोवपाक एसी गाडयांनी तूं भोंवता आश्रमान नोदोरमान पोयाती भुरगीं कोशींची येता देवान दिल्ले हे कुडीचो आमी बरो उपेग करुया आमी सेल्फिश जावचे न्हय पूण दुसऱ्या पासत वावरोया गिरेज गरीब एकेच मातयेन वेताव हे गोट मोनान दवरुया संवसारांतले वळपण सोडून स्वर्गीचे राज जोडूंक वावरोया डोनेशन आश्रमाक ओ आजिलाक दिवंक आयजोच निच्यो करुया Some generous hearts we can support these little ones, then they will be like real human beings enjoying the love and freedom that God has given to each one of us. So I freely invite all of you, some days you can come and visit this orphanage and help us in various ways. In anything we will accept.